प्रितीच्या भावन भयणो, आमी आतां असल्या काळांत जियेतात जंय फोटो काडप सेल्फी घेवप हें चड पॉप्युलर जाल्लें आसा. आनी आमी केन्ना फोटो काडटा आसतना आमी कसले सेल्फी घेता आसतना आमी कोणाचोच म्हूण काडिनात न्हू, आमच्या बाराबरचो आमी कोणाक एकामेका लागीं आमचो संबंद आसा ताचोच आमी फोटो घेतात न्हू. आनी एक फ्रेमींत येवंक आमी पळयता. तेच भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजूचो वांगडी जातलो जाल्यार जेजू बरोबर आमी संबंद घट करतले जाल्यार आमी कितें करूंक जाय तें आज जेजू आमकां दाखोवन दिता. आयज आमी पळयलां जेजूक मेळोंक ताची आवय आनी ताची भाव भयणी येतात. पूण जेन्ना जेजू म्हणटा म्हजी भाव भयणी आनी म्हजी आवय आसा ती देवाचें उतर पाळटा आयकतात आनी पाळटात ती अशें जेजू म्हणटा. आनी हें म्हणटा हे उतराचेर आमकां दिसता केन्ना दिसता जेजू आपल्याच आवय बापाय आनी घरच्यांक तो पयस करता असो म्हणून. पूण ना मोगाचे भयण भयणो, तो तांकां पयस करिना, पूण तो आमकां दर एकल्याक सांगूंक सोदता की म्हजी आवय जावन आसा म्हजी भाव भयणी जावन आसा ती म्हजी उतर पाडटात ती देवाचें उतर पाडटात ती. आनी आमी बारीकसाणेन नियाळ करत जाल्यार जेजूची आवय कोण? आमची आवय सर्गीची आवय मारिया. आनी तिणें आपल्या जिवितांत देवाचें उतर पाडलें देवान तिका आपल्या पुताची आवय केली. आनी तिणें फाटीं फुडें पडनासतना तिच्या पुताक ताणें संवसारान हाडलो आनी वाडयलोय बी. तिणें देवाचें उतर पाडलें. तेच परीन हेच आतां जेजू बरोबर जायते शीस आसले ताचे आनी ताची जबाबदारी आसली ती देवाचें उतर पाळटाली. कित्याक तेणी गोडे जेजू बरोबर रावन देवाक अणभवलो आसतलो. आनी आयज जेजू आमकां हेंच करूंक सांगता. आमी जरी देवाची जेजूची खरी फाटलावदारां जातलीं जाल्यार खरी साक्षीदारां जातलीं जाल्यार आमी ताचें उतर पाडूंक गरजेचें. आमकां मासा रक्ताचो संबंद नाका, जेजूक मासा रक्ताचो संबंद नाका, पूण जेजूची क्रायटेरिया इतलीच सोंपी ती म्हणल्यार देवाचें उतर पाळप आनी ताचीच येवजणी प्रमाणें आमचें जिवीत चलोवप. आयज हें धाकटुलें वाचप आमी आयकलां तें नियाळ करता आसतना आमी आमचो संबंद देवा लागीं कसो आसा तो पळोवया. आमकां देवान इग्रोज माता दिल्ली आसा आनी आमी इग्रोज माती एक फामील कशी एक घराबो कसो आमी जिवंक आमकां दाखयता. आनी आमची क्रायटेरिया जावन आसा मोगाच्या भावन भयणो ती आमी इग्रोज माता कितें सांगता ती करूंक. देवान आमकां ही पवित्र सभा दिल्ली आसा ती कितें सांगता तें करूंक. आनी आमी आमच्या जिवितान नियाळ करून पळोवया आमी पवित्र सभेचे नेम आनी कायदे पाळटात काय, आमकां देवाचें उतर दिल्लें आसा तें आमी वाचतात काय, ताचें नियाळ करतात काय, आमचे साक्रामेंत आसात ते आमी पाळटात काय. पाळिनात जाल्यार देवा लागीं हीच कृपा मागूंक गरजेची. कसली? ताचे लागीं बळ आनी शक्ती मागूंक गरजेची. आमकां ताचीच येवजण आनी ताचें उतर पाळोवंक आदार आनी बळ दी म्हूण. आनी हेंच केलें जाल्यार मोगाच्या भावन भयणो आमी त्या जेजू बरोबर त्या पंगडान भितर सरता, जेजूचे पाटलादार आमी जावंक पावता. तर आयच्या ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना देवा लागीं हीच कृपा मागुया. आमी मारये भाशेन जेजूच्या आवय भाशेन आनी ताच्या भाव भयणी भाशेन ताणें जशी देवाचें उतर पाडलें तेच भाशेन आमी देवाचें उतर पाडूंक आनी देवाचेच येवजणे प्रमाणें आमचें जीव चलोवंक आदार आनी बळ आमी मागुया.